प्रश्न सुया सगळेजाण विचारतात वेदर 2024 इज अ डन डील. हे निकाल पळयतकीर तुका अशें दिसता आनी ताजे उपरांत जी इंडिया अलायन्साची परिस्थिती जाल्या की 2024 इज अ डन डील. डन डील म्हणपाक डन डील हें कित्या वयल्यान जालां तर NDA कडेन मोदी आसा. इंडिया अलायन्स जें आसा आतां रिजल्ट जर नवे पळोवची इंडिया अलायन्साचो प्रॉब्लेम जालो कितें जाता बार्गेनींग पावर गेली काँग्रेसीची मेजर फॅक्टर ह्या रिजल्टान. म्हणजे आतां दुसऱ्या दिसाच्यानच सगळे अलायन्स पार्टनरांनी सिग्नल दिलें की काँग्रेसीची मिटींग सुद्दां जी काल जावपाची आशिल्ली इंडिया अलायन्साची ताका प्रत्येकानी तोमणे मारपाक सुरू केले. कितलेशाच लिडरान TMC धरून तुगेलो SP धरून JDU धरून सगळ्यांनी मिटींग स्कीप केली. म्हणजे आतां प्रत्येक जाण काँग्रेसीक नखरे दाखयतालो कारण काँग्रेस डजंट हॅव नंबर्स. सो तो एक गजाल तो मोठो सेटबॅक काँग्रेसी खातीर. आतां नॉर्थ सावथ डिवायडाचेर तो पॉयंट जर समजा विचार केलो म्हणजे ह्या निकालांतल्यान घडये हिंदी हार्टलँड अथवा नॉर्थ स्टेटी आसात तातूंत BJP स्ट्रॉंग जाली पूण तरी BJP सावथाक पेनेट्रेट करूं शकची ना कित्याक इट इज अ हिंदी हार्टलँड वर्सीस रिजनल डिवायड असो जर म्हणलो. इंडिया अलायन्स जावं काँग्रेस जावं BJP दोगांय ह्यो दोनूय नॅशनल पार्टी मेजरली पॅन नॅशनल आशिल्ल्यो दोनूय पार्टी. कितलेंय जरी तांणी केलें तांकां रिजनल कॅरेक्टर आशिल्ल्या रिजनल पार्टी कडेन टायअप करप अलायन्स करप आघाडी करप आनी इलेक्शन फायट करप इज अ व्हेरी ट्रिकी एंड डिफिकल्ट इशू कारण दे आर पॅन नॅशनल पार्टीज. ताका लागून कारण प्रत्येक पार्टी जाचे कडेन ते अलायन्स करपाक वतले दे हॅव अ रिजनल कॅरेक्टर. तो मागीर इवन हिंदी हार्टलँडांतलो बिहाराचो JDU आसूं तेवटेन SP आसूं हेवटेन TMC आसूं DMK आसूं नाल्यार तेलंगणा TRS आसूं दे हॅव अ रिजनल नाल्यार गोंयाक गोवा फॉरवर्ड आसूं नाल्यार RG आसूं देअर कॅरेक्टर इज रिजनल. ती पार्टी BJP जावं काँग्रेस आसूं हांचे कडेन अलायन्स वतना तांकां आपलो कॅरेक्टर डायल्यूट करचो पडटलो वीच इटसेल्फ कॉस्ट देअर एक्झिस्टन्स. सो ही अलायन्स आर व्हेरी डिफिकल्ट. सो फायनली इलेक्शन कशें जातलें 2024चे BJPचें ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर तें BJP कडेन आसा. कॉमन लिडरशीप एक सर्वमान्य जगतमान्य लिडरशीप BJP कडेन आसा. 28 जवळ जवळ 18-19 राज्यां BJP कडेन आसा. काँग्रेसी कडेन 2-3 अशे सगळे फॅक्टर पॉप्युलिस्टीक स्किमी ते आतां हे पळय विकसीत भारत घेवन दारादारांनी वतात तसले प्रोग्राम चलोवपी तांचे कडेन पार्टी कॅडर आसा. हे सगळे जर फॅक्टर आसा काँग्रेसी कडेन हातूंतलो खंयचो फॅक्टर आसा. Very good. On that point, Joel, do you feel 2024 is a done deal? See, Pramod, I think the Congress has not learned its lessons from the past. You know, if you see, the trend is somewhat similar. What the Congress is doing is they are relying on veterans to deliver. Veteran म्हणजे खूप आमचे गेलोट आणि सगळे veteran leaders. What BJP is doing is they are playing very strategic politics. You know, they will purely go by winnability. If you see in Goa, they did the same thing where they have even sidelined their own senior leaders, counting winnability as a factor, and that is where they have scored big. Finally, what counts is your winnability. तुझी ती व्हडली एक्सपिरियन्स आसूं कितलीं वर्सां 20-30 वर्सां आसूं कांयच उपकारना. Here also the same thing. They've relied on veterans or seasoned or very old senior campaigners to deliver, and they have failed. Also, Congress doesn't have a second rung of leadership. If you see their cadre, suddenly मागीर एक वॅक्यूम आसा पळय तितून भितर हांवें मागीर एक न्यू अपकमिंग लिडरशीप दिसना तुका. पयलींचे ते आमचे सचिन एंड अदर्स वर देर अ व्हेरी फ्यू leaders cropped up in the middle segment, but apart from them there was no name which is actually could rise up to that level. So the BJP has groomed leaders at every level, grassroots जाऊं मदी जाऊं, you know, there is a constant growth of leaders coming in. So that is what is holding them in that position. And 2024 is a done deal is because of the fact that they have got a nice strategic balance in their party, which is visible across, where they can. I think Congress is not even coming close to giving them a good fight.
forget about winning. In this scenario now, see, they have just walked away with 3 states. I mean, that shows so much. You are talking about India alliance, you are talking about this. खूप अशा गजाली झाल्यो हितून कॅम्पेनिंगाचे भितर बी, पण ultimately the results that matter finally. In results, BJP has shown. The Prime Minister also has said that there are lessons to learn here. So all in all, किशोर हो जो मुद्दो आहा आमकां हरशीं 24 इलेक्शन बी लागीं ते पत्रकारांक उमेद जाता हे 3 राज्यांची इलेक्शनाचे रिजल्ट पळयतकीर आमगेली 2024ची उमेद गेली म्हूण तूं काय उमेद दवरपाची ना उमेद ही डेमोक्रेसीन सदांच इलेक्शन हो एक म्हत्वाचो टप्पो आसता आनी त्या इलेक्शनाची उमेद ही आमच्या देशवासियांनी दवरचीच पडटली त्या उमेदीचेरूच आमची डेमोक्रेसी टिकून उरतली सुयश आनी जयलान बऱ्या पद्दतीन विशय एक्सप्लेन केलो प्रमोद म्हाका कितें दिसता की काँग्रेस पार्टी जी आसा जी भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत जी सत्तेर येयली ताका पयलीं इंडिपेंडंट मुवमेंट ताका लिंक्ड आसलो आनी मागीर काँग्रेस सत्तेर येयली काँग्रेसीक आतां मेरेन जें कितें मेळ्ळां पळय तें आयतें मेळ्ळां आयतें ताट फुड्यान मेळ्ळां जाय तशें तेंच्यांनी इतलीं वर्सां रगडलें देशानूय तेंच्यांनी कितलींशींच वर्सां सत्ता भोगली आमच्या राज्यानूय भोगली BJPन शुन्या पासून हांगा पर्यंत पावलेलो पक्ष तेतून संघटना आसा ऑर्गनायझेशन प्रत्येकाचें काम आसा म्हाका आजून उगडास येता आमच्या भुरगेपणान अख्ख्या आमच्या गांवांत एक 4-5 जाणूच लोक आसताले BJPचे ते हें घालताले आनी भोंवताले कार्डां वांटपाक तांकां हे पळय येयले भाजीपावले म्हणटाले म्हणजे ती पार्टी आयज खंय पावली ती पळय म्हणजे आतां देशान BJPचें सत्ता आसा फूल थंपींग मेजॉरिटी घेवन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान जाला पूण तेंच्यांनी खंयच्याच पद्दतीन ऑर्गनायझेशनल हेचेर खंयच हयगय दाखोवंक ना किंवा ते कमी पडोंक ना तेंची तयारी रात दीस हांगासले लिडर केन्ना तूं हेच्या पयलीं आयकलेले काँग्रेसीचे लिडर स्टेटीचे वचून खंयच्या तरी दुसऱ्या स्टेटीन काम करता तानावडे 17 दीस आनी कोण तरी 15 दीस विश्वजीत राणे तर ठाण मांडून इंदोराक आसले तेचे 8 का 9 आमदार ज्याच्या खातीर त्यांनी प्रचार केलो ते निवडून येयले अशा तरेन काम करपी पक्ष जो मनीस कश्ट करता ताका प्रमोद यश हें मेळटाच काँग्रेसीचे कश्टच दिसना आयतें मेळोन मेळोन तांकां इतली संवय जाला की तांकां आतां दिसता की लोक BJPचेर बेजार जाला परत तेंच्या फुड्यान आयतें ताट सत्तेचें मेळटलें म्हणून तें आतां कशेंच मेळपाक ना जशें सुयेशान सांगलां तशें काँग्रेसीक आपली स्ट्रॅटर्जी बदलची पडटली काँग्रेसीक विसारचें पडटलें की देशांतलो सगळ्यांत चड सत्ता भोगपी तो पक्ष आसलो म्हणून ह्या विचारान जेन्ना काँग्रेस वयतलो आनी बाकीच्यांक कशेंय करून आमकां आतां BJPक सत्ते पासून पयस दवरपाक जाय ह्या खातीर बाकीच्यांक फुडें काडटलो आनी तांकां फुडें काडून आपल्याक फाटल्यान रावतलो रेसिपीचें पुस्तक हाडलें म्हणून पकवान तयार जायना एक्झॅक्टली ते करचें पडटा बाजारांत वचून तुगे सामान हाडचें पडटा सो निव्वळ काडचें पडटा BJPच्या स्ट्रॅटर्जीचें तेंच्या कामाचें हें फळ आसा आनी 30 सीट कमी जावप म्हणजे कितली स्ट्रेंथ काँग्रेसीची कमी जाली ती पळय दोनूय राज्यांनी मध्य प्रदेश आनी राजस्थान हें दीस इज अ सायन ऑफ देअर कितें म्हणटात तशें तेंच्या अपयशाचें हें चिन्ह आसा आनी हेतूसून ते फिनिक्स पक्षा सारका आमी उडणार बिडणार आहा पळय त्यो गजाली बरोवपाक बऱ्यो आनी ते बातम्यांक बरो आतां 24 मेरेन आमी कितें अशें एक्सायटमेंट बी दवरया काय पांगरूण घेवन न्हिदपाचें म्हाका दिसता एक्सायटमेंट उरतली कारण उत्तर भारतान जशें सुयेशान सांगलें उत्तर भारतांतले सगळे राज्यांनी म्हणजे सोडली बिहार पंजाब दिल्ली हिमाचल 3-4 राज्यां जर सोडली जाल्यार सगळे कडेन BJPचो कब्जो आसा आनी ऑब्वियस आमी एक गजाल हितून हें करूं शकना की RSSचें जें काम आसा तेज्या RSSच्या खांद्यार बसून भविश्या कडेन वचपी हो भाजपा सो RSSची जोड आहा त्या BJPक आनी ताचो प्रभाव जो दिसता तो ह्या हितून इलेक्शनांतल्यान क्लियर दिसला जालें अशें की कर्नाटकान जेन्ना सत्ता मेळ्ळी काँग्रेसीक तेन्ना ते मातशें शेफारले तांकां दिसलें की आतां कितें तरी एक परिवर्तनाची लाट परती येवपाक सुरू जाला दिसता म्हणून आनी तेंच्यांनी जे इंडियन नांवाचें जें कितें हें केल्लें कॉम्बिनेशन केल्लें तांकां सुद्दां वांगडा न घेता सगळ्या राज्यांनी स्वतंत्र जावया अशा प्रकारचो एक डिसिजन घेतलो आनी ते फणान पडले वेरेज कर्नाटकांत हल्ल्या उपरांत BJPक दिसलें अरे खंय तरी कितें चुकलां म्हणून आनी ताचें आत्मपरीक्षण तेंच्यान सुरू केलें तेतून वसुंधरा राजे सारकी मनीस जिका तेंच्यांनी सायडल्यान केल्ली तिका सुद्दां निमाणें हाडचें पडलें तिचे सेवा जावचें ना म्हणून कळ्ळें थंय शिवराज सिंग चव्हाणाकूय ते सायडल्यान करपाक सोदताले लास्टान मामाच सारको अशें म्हणून BJP भुमिका घेतली आनी ताच्या फाटल्यान रावले सो हे जे सगळे BJPची जी स्ट्रॅटजी आसा न्ही ही काँग्रेसी कडेन ना लॅक ऑफ स्ट्रॅटजी म्हणटा ती काँग्रेसी कडेन आसा कसलेंच कांय ना जे कडेन युती करपाक जायना जशें सुयेशान सांगलें न्ही एक्चुली गरज आशिल्ली तांकां की अलायन्स जे आशिल्ले तेंचे तांच्या वांगडा तेणी वचपाक जाय आसलें समाजवादी BSP कोण जे कोण मेळटा ते सगळ्या वांगडा घेवपाक जाय आशिल्ले
सो ते म्हाका दिसता काँग्रेसीन केलें ना. काँग्रेसीन ती करपाची गरज आसा, कारण भारतीय जनता पार्टी आज जी इतली व्हडली पार्टी म्हणटा, ही पार्टी ज्या ज्या राज्यांनी वयर सरल्या तेजो इतिहास काडून जर तुमी पळयलो जाल्यार हे RJD पासून MG पासून सगळ्या लोकांक ते शिवसेना पासून सगळ्या वांगडा घेवन तांकां काबार करून तेंचेर वयर बसलेले आसा. सो हे काँग्रेसीक अशें कितें करचें पडटलें. काँग्रेसीक असो एकला चलो रे करून जावचें ना, कारण परिस्थिती देशांतली तशी ना.